हणजुना ड्रग केशीत हैदराबाद पोलीस एका फामाद डीजेक सोदतात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण हो डीजे हणजुनातल्या वेगवेगळ्या नाईट क्लबांक साऊंड सिस्टम सप्लाय करता. कर्लिस नाईट क्लबाक ताचे साऊंड सिस्टम असताच. ॲक्टिव्हिस्ट म्हणून वावुरतना तो हणजुना वाठारांतल्या नाईट क्लबांचेर आनी रेस्टॉरंटांचेर जनहीत याचिकाय घालता म्हणून सुत्रां सांगतात. ब्रेस्तारा हैदराबाद पुलिशेन ड्रग सप्लायाच्या केशीत आर बाला मुरुगनाक उखल्लो. ताका ज्युडिशियल कस्टडीत दवरला. कर्लिसाचो एडविन नुनीस आनी हिलटॉप क्लबाचो मालक स्टीव डिसोजाकूय तांणी धरिल्ले. सध्या हैदराबाद कोर्टान एडविन आनी स्टीवाक प्रत्येक आयतारा हैदराबाद पुलीस स्टेशनाचेर हजेरी लावपाच्या अटीन जामिनार सोडल्यात. तपासा वेळार तांणी खुबश्या जाणांची नांवां सांगल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात. आतां खंय गोंयांतले 150 लोक हैदराबाद पुलिसेच्या रडारार आसात. तातूंतले चडशे गायब आसात. जाल्यार कांय जाण अटकपूर्व जामिनाक वचपाचे प्लान करतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.